Argan tuka sumian Jesu, oglap tuka sumian Jesu. Jesu ख्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक क्रिस्त येण्याच्या काळाच्या दुसऱ्या आयताराच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत। हांव बापू फ्रँकलिन सोजो शिवमोगा दिएसीस एक घडी बरो आमी मागया। सर्वेस्पर बापा गणिका कुळदारा तुका अर्गां होगळापणी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता। क्रिस्त येण्याच्या काळाची दुसऱ्या आयतारची सुवार्त आमी आयकत आसतना ही सुवार्त समजा सारकें आमकां जाय जाल्लो पवित्रत्म तूं पाठाय। पवित्रत्म आमकां सर सदां शिकोवन दी आनी अशें आमचें जिवीत परिवर्तीत जावन शांतीच्या मेटांनी आमी चलोवन तुका साक्ष जावचें भाग ह्या सुवार्तेद्वारे आमकां लाबोवन दी। मात्र न्ही आमकां हर एकल्यांक कुडीची मोतीची भलायकी फावो कर म्हण आमी मागता। हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन। मोगाच्या भाव भयणीनो आज डिसेंबराची तारीख 8 जावन आज भगवंत ओंकार मोरेचे निष्कळंक गर्भसमूह फेस्त आसलें। आज आदवेंत असो दुसरो आयतार जाल्ल्यान हें फेस्त 9 तारीखेर सोमारा आचरण करतात। हाचे पयलें वाचप बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें जावन आसा। हांव स्वर 5 वळ 1 ते 9। जेरुसलेमा तुजी विडापाची आनी कंतीची वस्त्रां काड, सदांकाल देवाच्या वैभवाची सोबाय नेस, देवाच्या नितीवंतपणाचो शेलो पांगूर, ससनाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुज्या माथ्यार दवर। कित्याक सगळे पृथ्वेक देव तुजी सोबाय दाखयतलो। नितीवंतपणा वरवीं शांती आनी भक्तीपणा वरवीं महिमा हें नांव देव तुका ससनाक दितलो। उठ जेरुसलेमा, पर्वताचेर उबी राव, उदेंतीक दीस लाय आनी तुज्या भुरग्यांक पळय। पवित्र देवाच्या उतरान उदेंती तावन आनी अस्तंत तावन तांकां एकठांय केल्यांत। देवान ताचो उगडास केलो म्हूण ती सगळीं संतोसतात। तुका सोडून ती पांयांनी सोलून गेली, दुस्मानांनी तांकां आमडून व्हेली, पूण आतां देव तांकां रयाळ फालकेर बसोवनशे वैभवान तुजेशी परतून हाडटलो। कित्याक इस्रायेलान देवाच्या वैभवांत सुरक्षीत चलचे खातीर हर एक उंच पर्वत आनी ससणीक दोंगर समातळ करूंक जाय आनी धर्ण सपट करूंक फालकी भरूंक जाय म्हूण देवान आदेश दिला। देवाच्या आदेशाक पाळो दिवन रानां आनी परमळीत रूख इस्रायेलाक सावळी दिताली। कित्याक देव आपल्या महिमेच्या उजवाडांत ताचे तावन येता ते काकुळतीन आनी नितीन इस्रायेलाक संतोषान चलोवन व्हरतलो। अंतर्गीत कीर्तन 120 सर्वेस्परान आमच्या खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोष भरीत जाल्या। गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेस्परान परत्यान सियोनाक हाडली तेन्ना आमकां तें स्वपणशें दिसलें। तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटलो हांसो आनी आमच्या वंटांनी वाळटलीं गितां। सर्वेस्परान आमच्या खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोष भरीत जाल्या। अनभवर्ती लेगून म्हणूंक लागले कसली अजापां सर्वेस्परान तांच्या खातीर केली नात। वय सर्वेस्परान आमच्या खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोष भरीत जाल्या। सर्वेस्परान आमच्या खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोष भरीत जाल्या। जशें नेगेबांत उदकाचे तोड नव्यान वळटात तशें आमच्या गुलामांक परतून पाटी हाड सर्वेस्परा। रडण्या रुदानांनी वमतात तीं गायन गितांनी करतात लोवणी। सर्वेस्परान आमच्या खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोष भरीत जाल्या। वेतां वेतां दुकां गळोवन ती चल्ली, हातान घेवन ओमचें बी, पाटी येतां गितां गावन आयली, माथ्यार दवर लोवणेच्यो पेंडयो। सर्वेस्परान आमच्या खातीर विचित्रां केल्यांत देखून आमी संतोष भरीत जाल्या। सा पावलून फिलिप्पी घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप आवास्वर 1 वळ 3 ते 6 8 ते 11। हर एक पावटी तुमचो उगडास काडटना तुमचे पासत म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां। सर म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेस्त पासत संतोशान हांव सदांच मागतां। कित्याक म्हळ्यार
क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसांतावन येदोळ पर्यंत ती परगट करच्यांत म्हजे सांगाता तुमी वावुरल्यात. तुमचे थंय हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत तें संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण म्हजी दृढ पातयेणी. जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणलें देवूच जाणा. तुमचो मोग चड आनी चड वाडो, जाणवेन आनी सारके समजणेन तो तुमचे थंय बरोवन ओमतो. जें कितें उत्तम तें तुमचें मन ओडूं हेंच म्हजें प्रार्थन. अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निरप्रदी जावन आसा जाय आनी जेजू क्रिस्ताचेच कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नितीवनपणाच्या फळांनी तुमी बरोवन ये जाय हीच म्हजी आशा. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करा, ताचो वांटो नीट करा. सगळे मनशां कोळ देवाचें ताराण देखतले. सर्वेस्पराक जय जय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आवास्वर 3 वळी 1-6. तिबेर चक्रवर्तीच्या राजवटकेच्या 15व्या वर्सा पॉन्स पिलात जुदेयाचो अधिपती जावन आसता हेरोदू गलिलेया प्रांतचो उपराई आनी ताचो भाव फिलिप इतुरेयाचो आनी त्राकोनीत प्रांतचो उपराई आनी लिसानिया अबिलिना प्रांतचो उपराई जावन आसता अन्नास आनी कायफास श्रेष्ठ याजक जावन आसल्या काळार जाकारीच्या पुताक जुआंक अरण्यान देवाचें उतर प्राप्त जालें. तो योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मन बदली जाय, स्नान घे जाय आनी पातकांचे बोगसणे जोडी जाय म्हणून परगट करूंक लागलो. हें इसायान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयल्ल्या प्रमाणे घडलें. अरण्यांत एक ताळो बोग मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पयणाक रस्तो नीट करा. हरये फालकें भरतले, दोंगर वा पर्वत तकसून हाडटले, वांकडे तिंकडे रस्ते नीट जातले आनी कर्कट्यो वाटो सफाई जातल्यो. अशें सगळे मनशां कोळो देवाचें थाराण देखतले. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, सगळे मनशां कोळो देवाचें ताराण देखतले. तें ताराण हाडिल्ल्या सोडवण हाडिल्ल्या आमच्या सोडवणदाराच्या परबेक आमी तयार करन आसा. गेले त्या आयतारा क्रिस्त येण्याच्या काळाचो पयलो आयतार बोरवोसो आनी प्रवादानपणाची वात आमी पेटयली. आयच्या आयतारा शांती आनी तशेंच बेतलेहेमाची वात, बेतलेहेम कॅन्डल आमी पेटयता. आयची सुवार्ता आमकां कशें देव आमचे मदें समाधानाची ह्या शांतीची वाट हाडटा आनी त्या वाटेन आमी समकोवंक आमकां आपोवणें दिता. लोक सारक्या रितीन आमकां हांगा सांगता कितें गे म्हळ्यार देवाचें उतर कोणाक आयलें. सुमार 7 जाणांची संवसारी तशेंच आत्मीक वडिलांची नांवां हांगा आसात. तुमी पळोवचें जाल्यार तिबेर चक्रवर्ती, पॉन्स पिलात, हेरोदू, ताचो भाव फिलिप, तशेंच लिसानिया आनी अन्नास आनी कायफास. पळया, देवाचें उतर कोणाक आयलें. जे कोण राय जावन आसले तांकां येवंक ना. हे आत्मीक वडील कायफास आनी अन्नास तांकां येवंक ना. जेरुसलेमाच्या देवळांनी ते येवंक ना. तें आयलें अरण्यांत आसल्या. तो राई न्हय, तो आत्मीक वडीलय न्हय, अरण्यांत आसल्या जुआंक तें आयलें. मोगाचे भाव भयणीनो, त्या अरण्यांत तो जियेतलो. ताची चड वळख कोणाकच नातली, पूण ताका देवान विसून काडलो आनी ताका देवाचें उतर प्राप्त जालें. आज आमकांय अरण्याचो अनुभव जावंक पुरो.
गावांत परगावांत आमी आसाव, विविध जाग्यांनी आमी वावर करताव, आमचे दिसपडतो ग्रास जोडच्या खातीर आमी सगळो दीस कश्टताव. समार फावटी आमच्या जिवितांत एकसूरपण आमकां दोसता. एकसूरपणाचे अरण्य, रितेपणाचे अरण्य, या नासमाधानाचे अरण्य, अशांतीचे अरण्य आमच्या जिवितांत आमकां अनुभव भोगता. त्या खातीर आज हांव तुमकां सांगता पयल्या वाचपाक आपण व्हरता बारूक प्रवाद्याची. देव सांगता, तुमची विणापाची वस्त्रां तुमी काडा, खंतीची वस्त्रां तुमी काडा. देव तुमकां वैभवाची नेसण नेसयतलो आनी तो नितीवंतपणाचो शेलो तुमकां पांगुरतलो आनी ससण्याच्या वैभवाचो मुकुट तुमच्या तकलेर तो दवरतलो. कित्याक सगळे पृथ्वीक देव तुजी सोबाई दाखयतलो. कितेंच नातले तुका देव वयर हाडटलो. ते अरण्यात रावन ताच्या उतराद्वारी तुका तो वयर हाडटलो आनी सगळी इस्रायल परजा संतोषान जियेतली. आनी देवाचे वैभव तुमी पळयतल्यात. कितें सक्कड दोंगर आसा, कितें सक्कड फालक्यां आसा, ते सक्कड समतळ करूंक जाय. पळया, ही सुत्रां प्रवादपणाच्या उतरांक मेळटात आमच्या जुवांको. तर कितें करी जाय? देवान आदेश दिला समतळ करी जाय या सपट करी जाय. म्हळ्यार अर्थ कितें? आमच्या जिवितांत नाका जाल्ली फालकी आसात की, नाका जाल्ले दोंगर आसात की, वायट वडण्यो सवयेच्यो, ह्या आमच्या ह्या संवसारी राट्यावळीच्यो, ह्या दोंगरा तावन आमी भायर येवंक आसा. ताका आमकां सकत जाय जाय. कोण दिता सकत? आमी देवाच्या आदेशाक पाळो दी जाय. आनी देव कितें करतलो? आमचे जिवीत परमळीत करतलो, आशिर्वादीत करतलो. देवाक आसात कितेंच ना आनी देव ताच्या महिमेच्या उजवाडांत आमकां संतोषान चलचे बरें करतलो. त्या खातीर आयच्या अंतर्गितांत आमी आयकलें, सर्वेस्परान आमच्या खातीर विचित्रां केल्यांत, देखून आमी संतोश भरीत जाल्या. देवान विचित्रां केल्यात आमच्या जिवीत. हो जीव आमकां देवान दिला. सक्रामेंताद्वारे आमी ताची जाल्या, विशेष पापान बावतिस्माद्वारे. त्या खातीर किर्तनकार सांगता, गुलामपणांतली आमकां सोडयल्ल्या तेन्ना आमी एक सोपणशें चिंतलें, कित्याक आमकां हें चिंतूंकूच आसात. पण मोगाच्या बाबडीन आज तुमकां चिंतूंकूच आसात. देव तुमच्या जिवितांत विस्मितां करतलो आनी केदाळांत तसली विस्मितां तुमी पळयतात, आशिर्वादां तुमी पळयतात, बेसावां तुमी पळयतात. तुमच्या तोंडार खेळटलो हांसो, वोंटांनी वळटलीं गितां आनी अनुभवती लेगून म्हणा लागले, कसली हजापा सर्वेस्परान तांच्या खातीर केली नात. वय आमचो सर्वेस्पर विचित्रां करता, देखून आमी संतोश भरीत जाल्या. तर आज हो काळ रडोन बसो काळ न्ही, संतोष भरीत काळ जावन तयार आयसो काळ, शांतीच्या जिवनाक आपोवणे दिवचो काळ. आनी कशें तांच्या जिवितांत वेता वेता दुखां गळोवन ती चल्ली, पूण फाटी येता तांणी आशिर्वादीत जावन आयली. म्हणजे ओंपल्या बियान तांकां लुवण्यो मेळ्ळ्यो, फेंड्यो मेळ्ळ्यो. म्हळ्यार तांच्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या सांगाता आसतना तांकां आशिर्वाद मेळ्ळे. सर्वेस्पर असो तांच्या सांगाता आयलो. आमची कितली अस्कत काय आसूं दी, कितली आमकां उणेपण आसूं दी, सर्वेस्पर आमच्या सांगाता समकता. सर्वेस्पर देव आमचो मोग करता. त्या खातीर सांपावला पळोवणे दिता, क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत नितळ आनी निरप्रदीस जावन रावा. पण ह्या मोगाच्या बाबडीन नितळ आनी निरप्रदीस जावन आमकां आज हांवें सांगलें, देवाचें जेजूचें येणें जालां एक, तें आमी संभ्रमूंक तयारी करता आनी वैभवान तो येतलो, त्या येण्याक आमी राखून रावता. आनी आज ताच्या उतराद्वारे, सक्रामेंताद्वारे आमकां ताचो अनुभव मेळटा. त्या खातीर हांवें सांगलें, ह्या 7 जाणांक ताचें दर्शन मेळोंक ना, देवाचें उतर प्राप्तूच रावंक ना. त्या खातीर देव किरकोळ्याक ऊस उबारता. मुरयेन सांगली ती उतरां. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवा मुखार आमी आमकांच तकसून घेवया, खालती जावया. देव आमकां वर्तो करतलो. हांकार, स्वार्थ, जिद्द, मोसर, गर्व हे सकड आमकां नाका. आमकां जाय कालतेपणो, देवासपणो, प्रामाणीकपणो, उदारपणो, दयाळाय, मोवाळाय हे सकड आमकां जाय. त्या खातीर आमी आज पळयता, जुआंव एक वर्तो व्यक्ती
तेदळा बैर सकडांक दिसनातलो व्यक्ती अरण्यात तो आसलो. म्हणजे कितें? तयाराई. ताणे ताच्या जिविताची तयाराई केली, प्रवादपणाक तयाराई केली. आज आमकां हर एकल्यांक सस्नीक जिविताक आमी तयाराई करूंक आसा. जेजूच्या जननाच्या दिवसाक तयाराई करूंक आसा. जेजूच्या येण्याक स्विकार करूंक आमी तयाराई करूंक आसा. आनी आमकांय देवाचें उतर प्राप्त जालां. त्या खातीर आज आमकां वांजेल आसा, जेजूचें उतर आसा. तें उतर आमकां प्राप्त जालां. कशें? आमी हर एक दीस तें वाचतना आमकां प्राप्त जाता. आनी त्याद्वारे देव आमच्या लागीं उलयता, आमच्या लागीं देवाची सळावळ सडटा आनी देव आमकां बळवंत करता. हो कितें करूं लागलो? देवाचें उतर मेळ्ळ्या उपरांत देवाचें उतर उज्या सारकें तें उलपायता, बदलावण हाडटा, सकत दिता आनी परगट जाता. त्या खातीर तो योर्दान न्हंयच्या भोंवती प्रदेशाक वचून लोकांक मन बदली जाय, स्नान घे जाय, पातकांचे बोगसाणे जोडी जाय म्हूण परगटूंक लागलो. आनी कितें इसाया प्रवाद्यान सांगलें? अरण्यात एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा. पळय, हो ताळो देवाच्या उतराच्या सक्तेचो जाय. सवारपोटे आमी चिंता, आमी रेतेरीक वेता, थंय हांगा वेता, कितें ताळो पिंता म्हणटा. न्हय, देवाच्या उतराचो ताळो जाय. देवाचो उतराचो ताळो आमच्या काळजाक लागता, तोपता, आमचें जिवीत बदलावण हाडटा, आमकां भलायकी हाडटा. त्या खातीर मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज ह्या दुसऱ्या आयतारा म्हणजे क्रिस्त येण्या काळाच्या दुसऱ्या आयतारा आमी आसा. समोर आसा 12 जाणांक अरण्याचो अनुभव म्हणजे डेझर्ट एक्सपिरियन्स, ह्या विल्डरनेस एक्सपिरियन्स जाता जावंक पुरो. कळीत आसा म्हाका, जी कोण व्हीलचॅरार आसात, जी कोण हांतुरणार आसात. थोडे दीस एक भाव म्हाका फोन कर म्हणा लागलो, ताजी पत्नी आनी ताजी भुरगीं ताजे सांगाता ना, तो एकसुरो. आज कितल्या जाणांक एकसुरपण दोसता. मोगाच्यो भाव भयणीनो, घरा भितर घर आसा, बंगलो आसा, सक्कड आसा, पूण एकसुरपण भितर दोसता. तर त्या एकसुरपणांत आमकां शांती जाय. शांतीचो दातार देंवन येवंक जाय. शांतीचो दातारान जग घेवंक जाय. आमी निराश जावच्यो न्ही, आमी जीवघाताची चिंतपा चिंतची न्ही, आमी एकसुरी आमकां कोणीय ना म्हूण चिंतचें न्ही. एक दीस आमी ताच्या लागीं वेतेल्या आनी थंय आमकां सस्नाचो विशय म्हणजे सस्नाचो संतोष आमकां भोगूंक मेळटलो. तर हांगा आमची तयाराय सोबरो क्रिस्त जननाक, क्रिस्ताच्या येण्याक, तशेंच आमच्या शासनीक जिविताक. तर आयच्या दिसा कितें उणेपण, कितें अस्कत काय आमच्या भितर आसा ती आमी देवा मुखार दवरुया आनी देवा लागीं मागुया. सर्वेस्पर बापा अगणीत काकुळदारा, तुका अर्गां होगळाप आनी वाखाणी दिता. कितलोसो लोक आज अस्कत कायन आसा, सोबरो उणेपणाद्वारे पातकाक बली जाला. एकसुरपण तांकां दोसता, निरासपण तांकां दोसता, मानसीक वत्तडाक, आतंकाक वळाक जाल्यांत ह्या रितेपणान ती आसात. सर्वेस्परा, तुजी शांती आमकां जाय. शांतीचो दातार तूं जावन आसाय. तुजो पूत आमची शांती जावन आसा. म्हजी शांती तुमकां दिता म्हूण सांगल्या सोम्या. आज शांती आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या घरांनी, आमच्या मोनांनी, आमच्या गांवांनी, आमच्या फिरगस कुटुंबांनी, आमच्या दियेसीसींनी, आमच्या सगळ्या संवसारांत देव देंव दी. सर अस्कत काय, सर झगडे, सर कितें सक्कड घडटा, आमकां सक्कड पयसो सो दी. कितलेशे जण निरुद्योग जावन आसात, कितलेशे रिणांत आसात, कितलेशी जीवघाताच्या चिंतपान आसात. ICU, MICU, NICU कोमार आसात. पयशे नासतना सक्कड गर्भोदीक विकून कांगाळ जाल्यांत. भाडें बांदूंक पयशे नात. केजी वयर केज पडटे आसात तांच्या जिवितांत. ह्या जाग्याचे समस्या आसात. समस्यांनी रेवड घालतना आमच्या जिवितांत सर्वेस्परा तूं देंवन ये. तूं आमच्या ह्या अरण्यांतून आमकां भायर हाड. कशें इस्रायल परजेक तुवें चलयलें, आमकांय तूं चलय. आयच्या दिसा उतर हांवें परगट केल्लें. ह्या परजेक आशिर्वाद जावं दी, प्रावधानाचें उतर जावं दी. अंकर, बंदपस, बंदड, पिडा शिडा जेजू क्रिस्ताचें नांव निष्क्रीय जावं दी. टच एवरी वन ऑफ देम लॉर्ड, हील देम. ह्या घडये तुमच्या पिडा असल्या जाग्याचेर हात मागा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान 38 वर्सां तळे लागीं आसलेल्या पडलो जेजू, मेल्ल्या लासाराक जीव दिलो जेजू, कुरड्या दोळ्या तोंड्या पांय मोन्याक उलो बेऱ्याक आयकूच बरें केलें. जेजूच्या सक्तेवन बळवंत महिमेवन नांवान हांव मागता. Touch them, Lord. Anoint them, Lord. Heal them, Lord. Bless them, Lord. Deliver them, Lord. जेजूच्या सक्तेवन बळवंत महिमेवन नांवान हांव मागता. सर पदवेदार देव बाप पोत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालूं. म्हाका भाव भयणीनो, जेजू आमकां जैत दिता. जेजू आमची शांती, जेजूस आमचें समाधान, जेजूस आमचो सोडवणदार. भिये नाकात, घाबरनाकात.
जेजू आसा, जेजूच्या नांवान आमी जैतेवंत जातेले साद जाता तितल्या लोकांक हो संदेश वांटून घेया. मात्र न्ही, कमेंट बॉक्सांत तुम्ही कमेंटी घालयेत, हांव ते वाचतलो. ह्या मागणी आसल्यार धाडयेत, आमी तुमच्या खातीर मागतले. हांव सर पदवीदार देवाच्या आशिर्वाद बेसावा सदां काळ तुमच्या जिवितांत वाडोवन दी म्हूण हांव मागतां. परत एक पोटी ह्या सुवार्थेंत तुम्ही दिवच्या पाठिंब्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. देव बरें करूं.